7 वर्सांक वता वता म्हाका खूब बरें दिसता, कारण 13 आमचे 27 आमदार जाले भारतीय जनता पक्षाचे आनी निश्चितपणे म्हाका दिसता दुसऱ्या इलेक्शनाक येणाऱ्या इलेक्शनाक हे 32 पर्यंत आमकां मजर मारपाक खूब इजी आसा. मनोहर पर्रीकार दुयेंत आसतना खूब जाणांनी उघडपणान उलयलां की ॲडमिनिस्ट्रेशन खूब सफर जालें. ही गजाल तुम्ही मान्य करता? थोडीशी मान्य करता, पण केंद्रीय नेतृत्वाक मनोहर भाई पर्रीकर हे कंटिन्यू आसचे आनी आमकां एक आशा दिसताली की ती दुयेंतांतल्यान बरें जातलें. कारण पूण तो काळ असो आशिल्लो की 5-6 म्हयने जरी निमाणचे शेवटचे तशें तेजे कडेन संपर्क करपाक चड मेळनाशिल्ले कार्यकर्ते आमकां सुद्दां. तुमच्या आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचे मदीं तयार जाल्लो कडवटपणा, आज हो कडवटपणाची इंटेन्सिटी कितें आसा? तेजी परत हांव हिस्ट्रीन वचना, कारण ताणें कितें कितें गायी मारल्यो, कोणाक अध्यक्षाक मारल्यो, म्हाका मारल्यो, तें हांव आनी वचना. पण मनोमिलनूय जाल्लें ना. ना, मनोमिलन जावना. हांवें प्रयत्न करूना मनोमिलन करपाची. इच्छाय ना. इच्छाय ना. विजय आनी रोहनाक ड्रॉप करपाचो निर्णय कित्याक जालो? कशा राजकारणांत कितेंय घडटा, आज सुद्दां कितें घडत कांय सांगूंक जायना म्हाज्या फाटल्यान. जेन्ना 13 आमदार आमचे आयले, एक काँग्रेस पक्षाचो एक आमदार विश्वास नांव सांगल्यार विश्वास कोणाचो पडचो ना, की आपूण रिजायन जाता आनी भारतीय जनता पार्टी भितर येवन आमदार जाता, आपल्याक मंत्री करप. हे 10 जाण आयले ते कांयच न्ही, तेज्या फुडलो शॉक तो बसतलो आशिल्लो. सो तुम्ही म्हणटात सद्याच्या 5 मदलो सुद्दां एक मनीस सगळ्यांत पयलीं तुमची वटेच्यान येवपाक तयार आशिल्लो. रिजल्ट जातकीर म्हाका दिसता 10:30 पावणे 11 वरांचेर तो पयलो मनीस आयलो. विजय जावं खंवटे येवचे पयलीं सगळ्यांत पयलो मनीस आमदार तो आयलो. की ॲटलिस्ट ह्या 10 जाणांची उमेदवारी निश्चित आसा. न्ही, ती मागीर 2 वर्सांनी पार्टी ठरयता निश्चित कितें आसा तें. आतांच आमी तुमकां सांगितलें 10 जाणां दितले, 27 जाण आमदाराक कोणाक मेळटली कोणाक ती सांगूंक शकना आमी. पूण पार्टी असेसमेंट करता आनी मागीर उमेदवार ठरयता.